सासरवाड्याच्या आवारान आयली इतलो बरो सत्कार केलो. ॲक्च्युली म्हजोच असो न्ही, आमी जे कार्य करता ताचो सगळ्यांचो सत्कार केलो. सगळ्यांच्या वतीने हांव हें एक्सेप्ट करता आनी प्रवीणजी तुमकां खूब धन्यवाद मागता. सो जशें आमी पेशंटा खातीर कार्य करता तशें तुमी आमकां असोच सपोर्ट दिवचो आनी अशीच हेल्प करपाची, सो दॅट आमी आनी बऱ्या भशेन पेशंटाक आनी बरी सेवा उपलब्ध करूं शकता. डॉक्टर नार्वेकर हांच्या खातीर सुद्दां तुमचो आभार मानता. थँक्यू व्हेरी मच. See, I would just say that Corona is still there. It is mutating. It is not gone. Understood? No? आणि जशी आम्ही एल्डर्स आसा तशी आमच्याकडे भुरगीं आसा. सो वॉट मेसेज आर वी गिविंग दोज चिल्ड्रन? जर आमीच आयज वॅक्सिनेशन एक्सेप्ट करना जाल्यार आमची भुरगीं कशी एक्सेप्ट करतली? आणि फायनली तांचें फ्युचर आसा न्ही, त्यांच्या फ्युचरा खातीर आमी काम करता बरोबर. सो आय फील की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तांकां एक मेसेज दिवपाक जाय, एक दाखोवन दिवपाक जाय की वॅक्सिनेशन जें आमी करता तें फक्त आमच्याच प्रोटेक्शना खातीर न्ही, तर आमच्या भुरग्यांच्या, आमच्या बाळांच्या प्रोटेक्शना खातीर आसा. आनी परते आमी एक बरें वर्ल्ड, एक प्रोग्रेसीव वर्ल्ड चालू करपाक आमी हो जो उपक्रम केला आनी सगळ्यांनी आमकां हेल्प करपाची आसा. आयज डॉक्टर डे आनी आयज आमी फेलिसिटेट केल्ले आहा डॉक्टरांक. तेंच्यांनी बऱ्यान बरें काम केल्लें आसा कोरोना महामारीन त्या टायमार. आनी हिंका लागून आयज आमच्या सगळ्या लोकांचे जीव आयज वाचलेले आसा. आनी अशेंच तेंच्यांनी फुडें काम अशेंच तेंचें चालू दवरचें आनी आमचो सहकार्य सदांच तेंकां आसतलो. एमजी तर्फे आज डॉक्टर डे. आज ह्या डॉक्टरांक आमी डॉक्टर डेचे सगळे शुभेच्छा दिता. तेंची पुढची वाटचाल बरी जावची. तशेंच हे कोरोना महामारीच्या काळात ह्या डॉक्टरांनी लोकांनी कोरोना जाल्ल्यान लागीं घेवंक ना, पूण डॉक्टरांनी जी सेवा दिला ती खरोखरच अतुलनीय अशी आसा. आनी हेचे फुडें सुद्दां डॉक्टरांनी अशी चांगली तांकां सेवा दिवची. कारण डॉक्टरां मुळे आज आमी सगळे सुखी आसात. तांकां फुडें आयुश्याक हांव शुभेच्छा दिता.